नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. मार्च लागलो तरी पोस्टल बॅलेट मतदान जायना. दक्षिण गोंयांत अजूनही 1700 जाणांनी केल्लें ना मतदान. केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची सोमारा गोंयच्या पक्षां वांगडा बसका. बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाच्या कायद्याक धपको. कोमुनिदाद बेकायदेशीर बांदकामाक मान्यताय दिवंक ना तयार. कायद्याक आव्हान दिवपाची शिटकावणी. गोंय सरकाराक इच्छा असल्यार गोंयच्या 7 रस्त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर टाळप शक्य. कायदे तज्ञांचे मत. गोंयची कोयर व्यवस्थापन आनी रस्तो येरादारी सामकी बाबत. मूळ गोंयची पूण आतां ब्रिटनांत विन्सर अँड मेडहेड्साची मेयर सायनारा लक्स्टनाची टिका. सत्तरीत माकडताप आनीक पातळपाची चिन्हां. ह्या वर्सा आतांमेरेन मेळ्ळ्यात 38 पेशंट. वाळपय सीएचसी दोतोरांची वाशिनाची मोहीम चालूच. सत्तरीतल्या सुमार 88 बार्राचेर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो परिणाम. सुप्रीम कोर्टान आदेशाचेर पुनर्विचार करचो म्हण वाळपयच्या बार्रावाल्यांची मागणी. आनी जीसीएची कॉर्पोरेट लीग T20 सर्त 8 तारखेच्या युवराज आनी हरभजन सिंग खेळटले गोंयांत. वेंचणूक जावन म्हयनो जालो तरी बरेचसे वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ले सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मतदान केल्ले ना. तांकां 10 मार्च मेरेन मत मारपाक मुजत आशिल्ल्यान राजकीय पावंड्यार मोठो बोवाळय जालो. दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 81% पोस्टल मतदान जालां. आजून 1700 जाणांनी मतदान केल्लें ना. सोमारा केंद्रीय वेंचणूक आयुक्ताचे एक पॅनल गोंयच्या विरोधी फुडाऱ्यांक दिल्ली मेळटले. पोस्टल बॅलेटाचोच विशय तापतलो. गोंयचे मतदान पयल्या फेजीत जाल्ल्यान गोंयचे वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ल्या सुमार 17,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांक आपले पोस्टल मतदान करपाक म्हयनो मायज वेळ मेळ्ळो. ते मतदान करपाक वेळ काडटा आनी राजकीय पार्ट्यांचो दबाव वाडिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान एक दीस मतदाना खातीर खासा ड्रायव्ह घेतली. तरीकय अजून 21% मतदान जावपाचें आसा. दक्षिण गोंयच्या पोस्टल मतदानाची परिस्थिती पळयात. दक्षिण गोंयांत वट्ट 9,121 पोस्टल मतदार आसात. म्हयनो सोंपलो तरी 20% मतदार मतदान करपाचें नांव घेना. आतां मेरेन 7,349 म्हणजे 81% मतदान जालां. 1,772 सरकारी कर्मचारी आजून मतदान करपाचे आसात. वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर बीजेपी दबाव हाडटा म्हूण विरोधकांनी बोवाळ केल्लो. मात सरकारी कर्मचाऱ्यांक मत मारपाक फुडें येवचें अशें अजूनय दिसना. अशें कित्याक तें कळना. दक्षिणेंत सगळ्यांत चड 804 मतदार काणकोण आसात. सगळ्यांत कमी बाणावले 131 मतदार आसात. खासा ड्रायव्ह घेवनूय मतदान 81% मेरेन पावलां. दाबोळे, वेळ्ळी, केपें आनी काणकोणां 90% मतदान जालां. सगळ्यांत कमी प्रियोळांत 69% मतदान जालां. प्रियोळांत वट्ट 675 पोस्टल मतदार आसात. वेंचणूक आयोगाचे दिल्ली मुखेल कार्यालयांतले 3 आयुक्त पोस्टल बॅलेटाच्या मुद्द्याचेर सोमारा दिल्ली गोंयच्या राजकीय पार्ट्यांच्या फुडाऱ्यांकडेन उलोवपाचे आसात. गिरीश चोडणकार म्हणटात जालां ते पोस्टल मतदान रद्द करून एकाच दिसा परतून मतदान घेवचें. आमी गोंयांक वेगळ्या पार्टींनी ज्या तरेन पोस्टल बॅलेटाचें वोटींग जाल्लें आनी ज्या तरेन आर्मीचें वोटींग एनरोल जाल्लें आनी 35-30 वोटिंगाक दिल्ले हेचेर म्हाका दिसता सगळ्या पार्टींनी बोवाळ केल्लो. तेजे नंतर आमी एक मिटींग आपयली सगळ्या पार्टीची आनी एक ऑल पार्टी कॉन्क्लेव केलो पणजी. आनी त्या पार्टीन आमी डिमांड केली सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन की गोंयांक तुमी लक्ष दिवचें, कारण इलेक्शन कमिशनाचें नांव पेड्ड्यार जाता. बॅलेट जे आसा सिरियल नंबर ते लीक केल्ले वयतात सर्टन पार्टी. आनीक जी मार्क शीट आसता, मार्क जी लिस्ट आसता बॅलेट जी रोल तो थोड्या कॅन्डिडेटांक दिल्लो. सो ह्या खातीर आमी थोडे प्रश्न काडलेले
आनीक आमी डिमांड केल्लें की तेंचें एक डेलिगेशन एक तर गोंयां येवचें आनी सबसिक्वंटली ती मिटींग जातकर आमी दिल्ली हांवें आमचे प्रोसिडींग्स तांकां धाडलेले की अशें अशें सगळे पार्टी मेळ्ळ्यात आनी अशे अशे डिमांड्स केल्ले आसात की ह्या वोटींग आसा तें स्क्रॅप करचें आनी एक दिसाचें वोटींग घेवचें आनी पोस्टल हे जे वोटींग जे रजिस्टर जाल्लें आसा आर्मीचें सो ती प्रोसिजर सारकी फॉलो केल्ली ना सो तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी त्या वॉर्डाची जाय जाल्यार वोटींग परत करचें सो ह्यो सगळ्यो डिमांड्स आमी धाडलेल्यो पूण लकीली CEC इमिजिएटली रिलॅक्ट जालो इलेक्शन कमिशनर आनी 3 इलेक्शन कमिशनरान आमकां मिटींग दवरल्याक सोमाराक 12:30 वरांचेर आमी सगळे पार्टी चडशे एक 2-3 रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंयच्यान वयतले कारण पयस आसा आनी आमी ती 12:30 अटेंड करतले तितून खास करून हांव आनी आमनी NCPचो अविनाश भोसले येतलो बाकीच्या जे अजून कन्फर्मेशन जाल्लें ना सो आमी वचून खास करून हे जे मुद्दे आसात ते दवरतले आनी त्याच भायर जी 35 दिसां हेजे मुखार जेन्ना इलेक्शन खंयच्याय स्टेटीन जातले तेन्ना अशी 35 दीस पोस्टल वोट दवरपाचे न्ही ते एक दिसान जावं एक दीस फिक्स करचो आनी ते काबार करचे आनी ज्यो ज्यो कितें हांगसर इलिगलिटी जावं ह्या इलेक्शनाक वायलेशन जाल्लें आसा आनी ज्यो ज्यो कंप्लेन्स आसात त्यो कंप्लेन आमी परत CEC कडेन दितले पोस्टल बॅलेट तुमी आमी परत डिमांड केला की जे वोटींग जे आसा ते एक दिसा EVMाचेर जावचें ते ह्याचेर जावचें न्ही प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावियो डायस. कोवलीदाद जमनींतली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाक दिवचे नात. वेळ पडलो जाल्यार सरकाराच्या कायद्याक कोर्टात आव्हान दितले म्हण कोवलीदाद पदाधिकाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. सरकारान जुलयात जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाक म्हण गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन कायदो 2016क मान्यताय दिल्ली. गोंयांतली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाक म्हूण गोंय सरकारान जुलय म्हयन्यांत जाल्ल्या अधिवेशनात गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन कायदो 2016क मान्यताय दिल्ली. हे कायद्याक लागून 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर जावपाची. कायद्या अंतर्गत ज्या बेकायदेशीर बांदकामांक लाभ जावपाचो अशा लोकांनी 180 दिसां भितर संबंदीत ऑथॉरिटी कडेन अर्ज करपाचो अशी अटूय थारायल्ली. मात आता हे कायद्याक धपको बसला. गोंयच्यो कोमुनिदाद संस्था सरकाराच्या ह्या कायद्याच्या विरोधात गेल्यात. कोमुनिदाद जमनींतली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर कशीच करपाक दिवचे नात. वेळ पडल्यार सरकाराच्या कायद्याक कोर्टात आव्हान दितले म्हूण पदाधिकाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. निकतीच मडगांवां कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली. Government has decided to regularize all the houses which are. What is your take on this? See, government might decide many things. We go by the code of comunidades. That is our Bible. Ultimately, even if government decides on anything, it is the general body of the respective comunidad who will take the last call. And it is only if there is a approval from the general body, then that place, that land will be regularized. But remember, there are two things here. One is illegal and one is irregular. As far as illegal are concerned, you will see that we will not allow such a thing and we will challenge government decision. If it is irregular, then as there are guidelines how to regularize irregular structures. But if it is illegal, no way we will allow, we will go to the highest authority and challenge the decision which the government is taking. Because it is not government land. Let the government regularize anything that is in their land. Comunidad is not a government body. The wrong impression in Goa is that Comunidad belongs to the government. Comunidad is an autonomous body. It is an agricultural society, just like any other society. It is 3,000 years old and it is known as Gaonkari system. So they have their own code and we will abide by the code and we will see that the government also abides by the code. उत्तर गोंयांतल्या कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांची तीच भूमिका. सरसकट सगळी बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाची गरज ना. जांकां खरीच गरज आसा तांचीच बांदकामां कायदेशीर करची म्हूण उत्तर गोंयच्या कांय कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी सांगलें. हे आता गव्हर्नमेंटान जे बिल पास केले म्हणटाना ती काही घरां आसा ती पयली पासूनची जुनी घरां जी आसा ना एक वेळ अशें ती लिगली ती करूं येता. पण आता नवीन जी घरां जाल्ली आहा ना परमिशन न घेता खंयचे
म्हणजे कुमदानी कोणी सगळ्यांनी अशी घरां बांधलेली आहा पण अशी घरां ताका परमिशन दिवपाचें न्हू. हय आणि दुसरें म्हणजे आणि आता अशें जाल्लें आहा की काही प्रायव्हेट आमच्या माझ्या स्वता प्रॉपर्टीन काही घरां बांधलेली आहा पण माझे परमिशन घेऊन म्हाका सांगूंक सुद्धा ना आणि ती घरां अशी बांधलेली आहा बरीचशी पण ती सुद्धा आता लिगली केल्ले न्ही जाल्यार मग तिचे बेनिफीट काय मेळूंक शकना न्हू आणि अशी ही गव्हर्मेंटान अशी घरां लिगली करपाची न्हू अशें माझें मत आहा. सरकाराचें डिसिजन पळोवंक गेले जाल्यार तशें आमकां जाल्यार पटना कित्याक कुमजात हे म्हणटा ती लोकल बॉडी ती लोकल बॉडी लोकल लोकांक घेवन गांवचे कितें कुमजातचे आहा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करता आनी कुमजातीन डायरेक्टली म्हणजे गव्हर्मेंटान डायरेक्टली रेग्युलेशन करपाक सोदता ते पळोवंक गेले जाल्यार आमचे थोडे अशे कम्युनिटी अशे आहा आमी कितलीं वर्सां आतां कोणाचें घर आहा तेज्या वांगडा केस झगडटा अशें कोर्टान आनी कितें आनी करता आमी सो तशें रेग्युलेशन केलें जाल्यार कम्युनिटी कमिटीक आसून कितें कांयच हें जायना न्हू फायदो म्हणल्यार असो तेका जर कॉन्फिडन्स घेना जागो कम्युनिटीचो लोकांचो आमच्या आमकां कम्युनिटीक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तें करूंक जाय न्हू डायरेक्टली आतां म्हणजे गव्हर्मेंट एक वेळ अशें कित्याक करूंक सोदता तें कळना कित्याक कसलो इंट्रस्ट आहा कितें तें कांय कळना. मेन म्हणजे कुमदात प्रॉपर्टी ही देवस्थानाची प्रॉपर्टी आसा. एक्चुअली कुमदात देवस्थानान त्यांना जे हे केल्ले म्हणजे देवस्थानाचे चलोवच्यासाठी जे असतात जे महाजन असतात किंवा तांकां जे इन्कम जाय आसता ताका लागून ते केल्या आणि अशी पैसे हे जर दिवन विक्री करून जर असे दिवपाक लागले जाल्यार देवस्थाना हेच्या उपरांत ती बंद जातली. जेंका खरीच गरज आसा जे गरीब आसा जेंका हेच आहा म्हणजे खरीच गरज आसा त्या लोकांची लिगल केले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना पण ज्यांच्याकडे अमाप आसा आणि त्यांना जर अशी जर दितात जाल्यार ती जावपाक जायना. एक्चुअली सर करूंक जाय ते लिगलायज करून कितें फायन आहा ती भरून तांकां फायन लोकांची आहा गव्हर्मेंटाची कितें आहा ती पेमेंट करून क्लियर करून दिवंक जाय. अपोज ना म्हाजो अपोज ना कित्याक कोणे जर कशें तरी बांदताच घर न्हू आनी हांव गव्हर्मेंट कॉम्युनिटीचे गव्हर्मेंट कोणे कितें हें नासतना काय कोण बांदिना न्हू कोणे जर परमिशन तरी घेवन बांदतात ताका लागून गव्हर्मेंटान रेग्युलायज करून दवरपाची घरां सोडून फायनाचे भरपाची कोणे पेमेंट करून क्लियर करून ताची बांदून दिवपाची. विरोधकांनी सरकाराच्या या कायद्याक विधानसभेत विरोध केल्लोच. आता कम्युनिदाद संस्थांनी ह्या कायद्याक हरकत घेतिल्ल्यान कायद्याच्या अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. सरकारान सगळो अभ्यास करिनासतना आनी आपल्या कांय स्वार्था खातीर हो कायदो पास केल्लो अशें स्वता कांय कम्युनिदादीचे पदाधिकारी उलयतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी निलेश परवार. गोंय सरकाराक इच्छा असल्यार गोंयच्या आनीक 7 रस्त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर टाळप शक्य आसा अशें कायदे तज्ञांचें म्हणणें. सुप्रीम कोर्टान राष्ट्रीय महामार्ग आनी राज्य महामार्गा वयली 500 मिटरां भितरली सोऱ्याची दुकानां बंद करपाचो आदेश दिला. हे 7 रस्ते महामार्गात रुपांतर केल्यार थंयच्या सोऱ्याच्या दुकानांचेरय संकट येतलें. केंद्राच्या आदेशा आड राज्य सरकारान मध्यस्थी केली ना जाल्यार फटको बसपी बार मालक कायद्याचो सल्लो घेवपाक शकतात अशेंय कायदे तज्ञांक दिसता. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान अधिसुचोवणी काडून गोंयचे 2 राज्य महामार्ग आनी 5 जिल्हा महामार्ग नवे राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून जाहीर करपाक तत्वता मान्यताय दिवप म्हळ्यार बार मालक आनी सोरो विकपी लोकांचे जखमेचेर मीठ चोळपा सारकें आसो. रुपांतरीत जावपाचे 7 रस्ते अशे: सावड्डे तिस्क ते धारबांदोडे जंक्शन, बोरी जंक्शन ते झुणाव, काले स्टेशन ते राज्य महामार्ग 6, सांत आंद्रे मतदारसंघांत ओल्ड गोवा ते पिलार, बेती सावन वेरें ते साळगांव, आग्वाद कांदोळी कळंगूट हडफडे, वेरें मार्केट ते निर्ला आनी कांदोळी मार्केट मेरेन, वेळसांव जंक्शन ते मोबोर लिला बीच जंक्शन. गोंय सरकारान सप्टेंबरांत हे विशीं केंद्राक प्रस्ताव धाडिल्लो. त्या वेळार राष्ट्रीय महामार्ग आनी राज्य महामार्गा वयल्या 500 मिटरां भितर सोरो विकपाक बंदी घाल्ल्याचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिवंक नासलो. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्गाच्या नियोजन आनी देखरेख विभागान ह्या रस्त्यांचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करप सुरू केलां. तरी गोंय सरकार अजूनय हें रुपांतर थांबूंक शकता अशें कायदे तज्ञांक दिसता. As of now, as I have seen the order or the communication, it says it is an in principle approval. An in principle approval is subject to certain conditions which have to be fulfilled. And the conditions apparently which will be required to be fulfilled by the state government would be like acquisition of areas, demolition of houses, and
keeping certain stretches free for the development of the service lanes and widening of the roads thereunder to make it feasible to have it national highway. Now it's not necessary that a national highway should be necessarily 4-lane or 6-lane, that all depends on the volume of the traffic. In principle approval is not a notification that this area has been declared as a national highway. Section 2 of the National Highways Act provides that the central government may by notification declare certain other stretches to be national highway. Naturally, the central government must have made this on a recommendation or a request of the state government, and that response where they have said that it is an in principle approval specifically states that it is subject to other conditions. Now, if the state government desires, they can always withdraw this request, and upon the withdrawal, the central government will not proceed to convert these areas into final declarations of national highway under the National Highways Act. थळाव्या पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर बरी कनेक्टिविटी मेळची ह्या उद्देशान ह्या रस्त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गांत रुपांतर करपाची शिफारस केल्या असो जो आर्ग्युमेंट गोंय सरकारान केला तो ॲडव्होकेट काल्लूसान भायर मारला आनी राज्य सरकारान सगळ्या स्टेक होल्डरांक विश्वासांत घेवंक जाय अशें म्हणा. In the present case, the state government has made a proposal to declare certain other stretches under the National Highways Act as national highways. Firstly, I think that the state government should have taken all stakeholders in confidence, which includes the panchayats and other municipal bodies which the roads are passing through, into confidence and taken the views and then made the proposal. If they have done it, then they have crossed this bar. But to thrust it upon them without they knowing it, I don't think that should have been done in a democratically elected setup. ह्या रस्त्यांचे रुपांतर करप गोंय सरकारान जर आडायलें ना तर स्टेक होल्डर रुपांतर प्रक्रिया थांबोवपा खातीर कोर्टांत वचूंक शकतात अशें ॲडव्होकेट S.N. जोशी पुडंटा कडेन उलयलो. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी शिरीश कोकळेकर. घेऊया एक ब्रेक.